माझी गाडीचे ॲव्हरेज कितले कमी झाले. ही गाडीचे माझी दुसरी फोर व्हिलराचे किया सेल्टॉस हा माझे ते पयलीं 15ची ॲव्हरेज दितलो, आता कितें 500 दितात. पगार दितात ती 500 दितात हय. म्हणजे कितले डिस्काउंट पळय ते पळय तूं फूल नुकसान आहा न्हू आमकां. पिकअपाक बीन तुका प्रॉब्लेम जाता आसतले. आणि इंजिन हे सगळे इंजिन ते कम्पॅटेबलूच ना न्हू E20 पेट्रोल. ही ट्रेन सुद्धा ना हय. ओल्ड रोड नो आपले रस्ते इतके पिड्यार झाले, आता हे इंजिन पिड्यार करता, गाडी पिड्यार करता. कितें करूं आमी. आणि आणि दुसरं कितें आहा E20 तुम्ही हाडला ते आमच्या ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान सांगले तुमकां 15 रुपयांनी आपण ते पेट्रोल दिता. काय 15 रुपयान 15 रुपयांनी हो जो मार आसा पळय तो डायरेक्ट कंज्युमरांचेर बसता. ट्रान्सपोर्टेशन वाडटा, लेबर वाडटा, हे सगल्यो गोश्ट्यो डिझलाचेर काय पेट्रोलाचेर डिपेंडेंट आसा. आणि दुसरी गजाल म्हटल्यार पळय जाल्यार गाडयो घसकेता खंय तरी फिल्टरांक मार बसता. कालूच म्हाजी गाडी पेट्रोल घातल्या उपरांत खंय तरी तुमकां बिलूय दाखयता हांव फिल्टराचे प्रॉब्लेम जाले 630 रुपया पडले हेका. सो ह्यो प्रत्येक गजाली आहा. फाटीं तुमी पळयल्ले आसतले की मिक्सिंग पेट्रोल म्हणून त्या पेट्रोल पंपार जाल्ले तिकलो पेट्रोल पंपार आणि मागीर तेंचे ते हेंच्यांनी खंय तरी गुंवडोवपाक पॉलिटिकली कनेक्शन आमकां गुंवडोवपाक ट्राय केले. सगल्यांच्यो बायकी तुमी पळयल्ले आसतले सगल्यांच्यो बायकी हे जाल्ल्यो गाडयो ब्रेक डावन जाल्ल्यो. तो ओनर परवरच्यान धांवन येयलो, मेकॅनिकांक थंय उबे दवरले आनी तेंच्यांनी ते गाडयो तेंचे रिपेर करून दिल्यो. सो अश्यो गोश्टी आहा पळय सामान्य जो मनीस आसा पळय तो प्रत्येक गजालींचेर टॅक्स पे करता आनी खंय तरी हो इनडायरेक्टली जो पळय बारीक कंज्युमर आहा पळय ताका त्रास जाता. पुणे तुका दिसना की हे आमचे E20 पेट्रोल पळय आहा ह्या जाग्यार आमकां गव्हर्मेंटान एक चॉयस बीन दिवपाक जाय न्हू. पयलीं आमी खंय एक सादें पेट्रोल घालताले आनी एक स्पीड पेट्रोल घालताले. आतां आमकां आनी तो चॉयसूच ना. सो तुका दिसना आमकां एक चॉयस मेळपाक जाय म्हणून. चॉयस मेळपाक जाय कित्याक आतां हे 20% जाता पळय ते डायरेक्ट भितर मिक्सिंग जाता आनी त्या कारणाक लागून गाडी कशी आसा जी चलता पळय ती सॅड जावपाक तुका मातशें पेट्रोल जावं डिझल लागता आनी ऑटोमॅटीक फुडें वचून ते बंद पडटा आनी गाडी घसकेता. आनी तांकां कशें दिसता की मागीर नॉर्मली ते इंजीन तुजें एक्सेप्ट करता. मात आतां ह्यो बारीक गाडयो आसा पळय फॉर एग्जांपल वॅगनार बीन जावं बारीक ऑल्टो बिल्टो तांकां भरपूर त्रास जाता. हाय लेवलाच्यो गाडयो आहा पळय तांकां जप करून ते फरक पडना तितलो. तुजे लागीं गाडी आहा गाडी आहा वॅगनार आहा म्हाका वॅगनारीकूच तेच प्रॉब्लेम जाता. हांवें तेजी सर्विसींग करून हाडली 3,500 आनी आतां पळय जाल्यार म्हाजी वॅगनार घसकेता. तो आतां म्हणटा ते पेट्रोलाचें मातशें जावं शकता म्हणून हांवें ताका मेकॅनिकाक कॉल केले ते पेट्रोलाचो फॉल्ट आसूं शकता म्हणटात. सो प्रत्येक फावटी आमी पेट्रोल घालून मेकॅनिका कडेन येवपाचें खंय तरी सरकारान हेजेर लक्ष मारपाक जाय आनी हे E20 आहा पळय ते खंय तरी बँड येवपाक जाय तेंचे. घालून म्हाका दिसता गाडीचो मायलेज खूब वयर आलो फुडें घालता तो वयर आलो म्हाजे बायकाचो आनी स्कुटीचे सेम बरे गाडीचे आनी स्कुटी न्यू स्कुटी म्हाजो कित्याक तेजे गाडी आसा एका E10 सुद्धा लागना आणि एका E20 घालता पोन्ने गाडी म्हाजो हय तेच म्हणटा तुका केन्ना New comfortable ना गाडी E10 कम्फर्टेबल नाही ना एका सुटेबल ना. हय आता न्यू गाडी म्हाजो एक्टिवा आलो हा ते काय आता काय म्हणजे कितें म्हणटा E20 E20 पेट्रोल घातलं मरे ते दीस चलयले काय ना ते दीस लिकेज जालें साड्यान लिकेज म्हाजी हा तेजेनी ते मेकॅनिक दाखवला ते म्हणटा तुम्ही कोण घालता पेट्रोल आमलें रेग्युलर आता एक सरकार मला एक मेकॅनिकल येस सरकार आमकां लुटपाक गेला एक्चुअली लोटपाक गेला खरेंच ते अरे तू लिकेज जाली म्हणटा न्हू आमी ते मागीर फायंड आउट लिकेज जाली म्हणजे कितें जाता कार्बोरेटरांसान हे आसता रबर आसता. समजा तू ह्या पेट्रोलाक लागून ती मरे तुका मेल्ट जाता आनी मेल्ट जाल्या उपरांत ती रबर मरे तुजे पेट्रोल मरे मागीर लिकेज जाता लिकेज जालें आनी तितून तुजी मायलेज बीन कमी जाता. मायलेज तर कमी झालाच सो गाडी इंजिनाक मार बसता तेंका सारकें तुजे कितें सांगलें आहा तुका फुडें भाड्याक बीन हितून खूब फरक पडटा आसतले. हय इवन लायक आतां टुरिस्ट येयना गोंयांत कांय ना तरी न्हू इवन पेट्रोल आमी घालता ते बेगीन फुडें सोंपता सगळें आमचें आमी टेंशना ना कितें आमचें ते सरकार बी सारकें ना कांय ना सपोर्ट करूंक जाय न्हू आमकां मॅडम टॅक्सी ड्रायव्हर आमची मागणी आता 3,000 आता पहिले 3,000च्या भाड्या मारतालो तू कितले पेट्रोल पहिले घालतालो आणि आता कितले तुका डिफरंट दिसता. आतां आमी 1000चे पेट्रोल घालून आमचं एकूच ट्रीप जाता आमची एक ट्रिप एक वचपाचें एक येवपाची येवपाचे 1,000 रुपया काबार बरं आणि पहिले पयलीं सपोज आमी एक 800 रुपया घातले तितून आमची ट्रीपय जाताली. ट्रिप जाता आता 200 रुपया 200-300 रुपया दोच रुपये म्हणजे तुमकां कितें जोडपाक मेळता आसलो पळय ते आता गव्हर्नमेंट खाता. गव्हर्मेंट खाता सारकें. आमची मागणी कितें हे E20 तुवें पेट्रोल हाडला ही बीन एक मिनिस्टराच्या चेड्याची कंपनी सोडून घाल पूण आमी म्हणटा कितें आमकां चॉयस दी
आमकां जाय जाल्यार आमी हें घालतले ना जाल्यार आमी सादें पेट्रोल घालतले तो चॉयस आमकां दवरलेलो ना पयलो आमकां चॉयस आसलेलो सादें पेट्रोलूय दिताले आनी दुसरें स्पीड पेट्रोल आसतालें आमची फकत इतलीच मागणी आमकां चॉयस दी चॉईस दीस आमकां जाणा की हो सरकार जो आसा हो फोटींग सरकार आसा आयज काल आमी पळयता आनी खऱ्यांनीच म्हटल्यार आमी पळयता की आतां हांगासर पासून कितल्या जाणांनी आपल्या बायकीचें बिल दाखयलें कोणें 2,000 दाखयलें कोणें 3,500 दाखयलें अशे परिस्थितीन हें पेट्रोल घालून आमचे गाडयो ज्यो आसा त्यो पिड्ड्यार करून सोडल्यो जाता सरकारान आनी आमी जाणा 4 व्हिलरांनी तेणीन पासून कितल्याशा ड्रायव्हरांनी सांगलें की पयलीं आमी जे 1000चे पेट्रोल घालताले ते आतां आमी 800चेच पेट्रोल घालता म्हणजे 200 रुपया ते आपल्या बोल्सांतसून घालता म्हणजे जी पयलीं तेंची 200 रुपया जी एका 1000 फाटल्यान जाताली ती सुद्दां आतां सरकार खावपाक लागला देखून आमी आमची मागणी जी आसा ती एकूच सरकारा कडेन E20 पेट्रोल पळय हा याच्या जाग्यार आमकां एक चॉयस बीन दी आमकां ऑप्शन दी आमी जाय जाल्यार E20 पेट्रोल घालतले नाजाल्यार आमकां जाय पळय तें पेट्रोल घालतले. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.